ऑपोजिशन सारकें काम करना मग तूं जाय तें करतलो दॅट इज नॉट करेक्ट आतां हांव गेलो तेज बरें युअर पॉयंट इज व्हॅलिड बट टेल मी वन थिंग अलेक्स बाब की जेन्ना ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा जाली तेन्ना लिडर ऑपोजिशनान कित्याक घेवप न्ही आनी अलेक्स रेजिनाल्डान कित्याक घेवप ना ते कितें जालां तेगे स्टायल ऑफ फंक्शनिंग मरे एक दुसरी भाशेची तो म्हणटा ती स्टायल तांकां चड एरोगंट करता तांकां स्पेस ओपन जाता सगळी सरकाराक स्पेस मेळ्ळ्या सर गव्हर्नमेंट इज टेकिंग मॅक्सिमम राण कितें जाता सदां रोलिंगां रावन येयलो केन्ना ऑपोजिशन काम केलां न्ही सो ही डजंट नो द रोल ऑफ ऑपोजिशन कितें जाता तें ऑपोजिशन झगडो तो तें देसेन नो म्हणटा आज ऑब्जेक्ट करची न्ही कोण बॉयकॉट करची न्ही तो आनी एक्चुअली आमी आज सांगिल्लें का राणे वॉज नॉट देयर राणे वॉज सेइंग वी विल नॉट बॉयकॉट वी ऑल युनाइटेडली सेड वी विल बॉयकॉट and we made him do it. He was not doing it. Why? He's saying this is not democracy. We have to debate. We have to do this. You have to go by the no. And then we explained to him BJP is doing at the center. He said let BJP do in the center. They are following jungle law. We should not follow jungle law in Goa and Palawa law. So see here every person is of leader of is hampering the overall functioning. नाही तांची स्पेस कमी जाता पोझिशनाची. म्हाका एक गजाल सांगात आता भितर इवन इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स आसा एक अशी दिसना की जेन्ना हे इतली टॅक्स आनी खंय बारीक बारीक सर्विसाचे टॅक्स घालतात घडये सामको भयंकर आंगार आयले अशें लोकांक कांय दिसची ना पण खंय तरी इनडायरेक्ट टॅक्सीस जे आसात ते लोकांच्याच बोल्सांतल्यान वतले. डेफिनेटली हे तुमचें सारकें कित्याक सांग पळया इनडायरेक्ट टॅक्स जो आसा आमी म्हणटात एक भिकारी सुद्दां इनडायरेक्ट टॅक्स भरता कित्याक तो जोडना आसत पण तो मोडटा फस्क घेता सिगरेट घेता जाल्यार तो टॅक्स भरता हाजो अर्थ तुवें डायरेक्ट जरी गरिबाच्यो वस्तू टॅक्स केल्यो ना तरी खंयचोच वेपारी शेवटी आपल्या बोल्सांतल्यान इनडायरेक्ट टॅक्स भरिना तो दुसरे तो गिरायकाचेर काडूनच हाजो अर्थ इवन टुडे आय सेड बिझनेसमॅन पळया इवन कन्स्ट्रक्शना पळय हितू वाडयला न्ही अल्टिमेटली बिल्डराक कांय त्रास जायना तो काडटा एंड युजर घाता एंड युजर म्हणटा आम आदमी तुम्ही स्पेशल स्टेटस मागताय आणि दुसरो आम आदमी वीक कोत्ताय बॅकडो यू टर्न मारलो थिंगा what is the effect what is the this steps you have taken to see that barik मनशाक housing मेळटले at lower rate सांग म्हाका मुद्दाम एक गजाल विचारपाक बिकॉज ऑफ युअर इकॉनॉमिक्स बॅकग्राऊंड ऑल्सो सगळे जाण बिझनेसमॅन कांय जाण उलयतना म्हाकाय सांगतात की तुमचे मायनिंग बंद पडलां आणि अशी परिस्थिती भितर खंय तरी रियल इस्टेट इंडस्ट्री आसा खंय तरी टुरिझम इंडस्ट्री आसा अँड यू आर ट्रायंग इन स्पायट ऑफ बुस्टिंग इट वी आर ट्रायंग टू टॅक्स देम मोर अँड बग देम डावन मोर हाव वी शूड फंक्शन का म्हणटा प्रश्न विचारता हें तुमकां पडटा हो आर्ग्युमेंट इंडस्ट्रीचो पडटा सी शेवटी कितें आसा गव्हर्मेंटाकय रिवेन्यू हो जायच आनीक आज मायनिंगात तांकां जाय म्हळें म्हणून कांयच मेळना सादारण 1000 crore डायरेक्ट मेळटाले आनी अराउंड 1400 इनडायरेक्ट मेळटाले हय म्हणटकर हे परिस्थितीक सरकाराक एक रिवेन्यू जायच कित्याक आमी आमची ब्युरोक्रेसी जी करून दवरल्या ह्यूज ब्युरोक्रेसी कंपेर्ड टू आमची रिक्वायरमेंट ताका लागून तो म्हयन्याचो पगार इनडायरेक्ट सगळ्यो गजाली मेंटेनन्स हाका पयसो हो जायच आनीक सदांच अशें जाता की जी खंयची पळय इंडस्ट्रींतल्यान तुका पयशे येवं शकता आनी जी इंडस्ट्री आमची ही पळय जाल्या हावसींग म्हणटा पळय तूं ती कशी जाल्या आमची सद्या गोंयांतली बारीक मनशाक हाणें कितलें म्हणू पण बारीक मनशाक आज सादारण 15 लाखा सुद्धा मेळपाची शक्यता प्रश्नूच ना. सीएम स्टेटमेंट करता हावजान कितें लोक म्हणटा पयलीं काँग्रेसा टायमार इतलें करप्शन जातालें तांकां आतां फारीक करपाक त्रास जायना म्हणून तूं कितें सांगू सोदिता यू आर युजींग यू आर लिगलायझींग करप्शन म्हाका अलेक्स बाब एक गजाल आनी रेव्हेन्यू घेवपाक सोदता प्रकाश बाबान काडिल्लो सुरवाती की यू आर नॉट इन अ पोझिशन टू ओपोज द स्कीम्स बिकॉज दे आर पॉप्युलिस्ट तूं अशी डायरेक्ट सरकाराक सांगपाक शकता स्किमीत होल्डार दवर हांव सांगता सपोर्ट करता टॅक्स आय एम रेडी टू से इट पुट मी ऑन रेकॉर्ड इवन ऑन युअर टीव्ही लेट पीपल हियर आय एम टेलिंग द गव्हर्नमेंट keep your schemes on hold as it is you are doing indifferences you are trying to have BJPization don't do it let us all unitedly look in the interest of the state Reginald is ready फाले तुगेलो ऑपोजिशन ताका हे दाखोवपाना पळे व्हडली दाखयले आनी आता तुगे फाटी घेतलो म्हण कोणाको फाले ऑपोजिशन ताची टिका करपाना मागीर तुम्ही म्हणटाले I will support him ऑपोजिशन I will support him yes स्कीमी होल्डर टॅक्सीस yes I am supporting him so ये तुमकी I am there put me on record so खंय तरी चीफ मिनिस्टर असो इगो बिगो आड येतलो इगो आड येतलो हांव इगोचे उलयत ना हांव म्हणटा की आमी
पॉप्युलिस्ट हातूंत इतले फुडें वतात प्रत्येक हातूंत की ते तांकांच कंट्रोल करपाक कुस्तार जाता. इलेक्शना कडेन तुमी आश्वासनां चंद्र दिता सूर्य दिता म्हणून लोकांक सांगता, मागीर तुमकांच लिमिटेशन येता. आतां जर ती कोणी लाडली लक्ष्मीची अमकी 4,000 किंवा 5,000 आनी ती दुसरी कसली ती गृह आधाराचे कितले 80,000 आसा एप्लिकेशन. लोकांमध्ये केदें व्हडलें वातावरण जातलें अचानक तुमी दिवंक शकना म्हणत जाल्यार अशें म्हणजे यू आर कॉट अप इन दॅट सर्कल. आनी गोष्ट सांगता, इट डजंट स्टॉप हिम टू एनाउन्स मोर स्किम्स. हाल बीजेपी आधार म्हणटा स्कीम कितें आतां देराचे फोटो मारले न्ही, बीजेपी फोटो मारले देराचे, कोण बीजेपी सापड राहते बीजेपी फोटो मारले. आतां बीजेपी आधार आनी एक स्कीम काडपाक मागीर गजाल सांग प्रकाश, दुसरी जग विशय आहा तो म्हळ्यार हे सगळी गजाली स्किमी म्हणटात ते म्हळ्यार गोवा पब्लीक सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट, जे तुमी सुरवातीक सांगले की जेन्ना सरकार चड पयशे चार्ज करता तेन्ना ती सर्व्हिस ताका तितली काळा भितर दिवपाची जबाबदारी सरकाराचेर येता आनी ते खंय तरी हो कायदो करपाक सोदता. हे गोंयांत कितली प्रमाणात शक्य आणि हो कायदो कितलो हेल्प करतलो? सगळ्यात पयलीं म्हणजे पब्लीक सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट म्हणजे आमी लक्षांत घेवया की आतां आमकां रायट टू इन्फॉर्मेशन आसा. ताज्या प्रमाणे लोक आतां चडांत चड कितें करता जाणा, रायट टू इन्फॉर्मेशन कित्याक घालता, हांव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मागलां, म्हाका तें मेळना, हांवें अमकें एप्लिकेशन केलां, तें कितले ताका दीस जाले, केन्ना मेळटलें हें तो RTI मागता. आमकां पयलीं 60 वर्सां गेली देश स्वतंत्र जावन, हे खरें स्वातंत्र्य मेळपाक पार्टिसिपेशन लोकांचें डेमोक्रेसीक जावपाक तें RTIंतल्यान जालें. आतां सेंटराक हो एक्ट येता तुगेलो पब्लीक सर्विसीस गॅरंटी एक्ट, ताका दुसरे RTI दुसरें फ्रिडम अशें म्हणटात. हाजें कारण की नागरिकांक लोकां कडच्यान सरकारां कशी करता, पॉप्युलिस्ट जातात, स्किमी दितात, पण खरें कितें जावं जाय, लोक आपली कामां खातीर सरकाराच्या रायटफुली म्हाका जी कामां म्हजी जावं जाय ना ती आमदारां कडेन दिसभर घोटाळटा लोक, आमदार फॅसिलिटेशन सेंटर तयार करतात. हे तर पब्लीक ग्रिव्हन्स जर खरें कायदो तर इम्प्लिमेंट जावपाक लागलो, लोक एडमिनिस्ट्रेशना कडेन वतले जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन कितें जावं जाय, रिस्पॉन्सिव्ह, एफिशियंट, टायम बाउंड म्हटलें, एफिशियंट जावचें पडलें. आनी कितें आहा की समजा एक गव्हर्नमेंट सर्वंटान त्या टायमा भितर तें काम केलें ना, ताका कितें फायन पडटा? हय, तातूंत कितें आसा की ताका प्रत्येक कामां आमचा ते एक सिटीजन्स चार्टर म्हणून आहा, ताजे प्रमाणे तुका सर्वीस अमके टायम फ्रेमीक मेळची म्हणून आसतली प्रत्येक सर्विसेची, आनी ती जर दिवपाक जर ऑफिसराक अकाउंटेबल धरप आनी ताज्या पगारांतल्यान ते पयशे वतले. अलेक्सा म्हाका एक सांग, हो जर कायदो आयलो ते म्हणटात अशें की तुमी सद्या अशें केलां की गृह आधारा खातीर आनी कसले स्किमी खातीर सद्या आमदार तुगेली लोकांक हेल्प करतात, फॅसिलिटेशन सेंटर आमदारान तयार केल्या, ते फॅसिलिटेशन सेंटर खंय तरी वतली, तुमचें काम कमी जातलें आनी मातशी इल्लें इम्पॉर्टन्सूय कमी जातलें. Very well, I am happy about it. Even I want to tell you one thing, आमदारागे काम म्हणटे लेजिस्लेट करपाचें. बरे भाशेन थिंग डिबेटी आमी दिसभर ते कोणागे टॉयलेट आनी कोणागे आनी कितें बारीक काम करूं भोंवतात आनी थिंग लेजिस्लेशन सारकें करनात. नो मेंबर कम्स वेल प्रिपेर्ड, लायक यू रायटफुली पॉयंटेड आउट दॅट वी हॅव नॉट डिस्कस्ड दिस बिल इन इट. आय एडमिट आमी कितें करता, आमी लोकांगे काम काबार करता. ऑल दीस थिंग्स विल हेल्प अस. वी आर फॉर दिस बिकॉज आवर डेली स्टेट हॅज Congress ruled states. I think at least 2-3 states have this. Karnataka BJP. One second, yeah, I'm talking of Congress. Even that right to information was given by Congress. There's no issue. We are there. Now, why I'm saying it? Because there are a lot of states. I have no issue. I mean, importance कमी जाचना. I am telling you that आमगे काम वाडतलें as a legislator. It will help us. But not everybody will agree with me. ब्युरोक्रेसीची मानसिकता बदलतली प्रकाश. Yes. तातूंत काडला म्हणून सांगता. कर्नाटकाक न्ही सकला म्हणून हाजे सकल ती स्कीम जाली आनी ती करपी कोण तर तांची पळय ती प्रोजेक्ट मिशन डायरेक्टर म्हणून आशिल्ली शालिनी रजनीश म्हणून टॉप ऑफिसर. तिणें गौडा गव्हर्मेंटाच्या वेळार फाटलो सदानंद गौडा तेन्ना तिणें ही इम्प्लिमेंट केली. तिणें कितें सांगलें की ब्युरोक्रेसीचो मायंडसेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. तिणें एक सुंदर काम केलें स्कीम सुरू करचे पयलीं. एक क्वेश्चनेर तयार केली सगळे ऑफिसरां खातीर, गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आनी ऑफिसरां खातीर. तुमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी वतात, हय काय ना. तुमी तुमची भुरगीं गव्हर्मेंटाच्या स्कुलां वता, हय काय ना. अशें सारकें काडलें. तो सगळो एनालायज केलो आनी तांकांच परत दिलो. मॅक्झिमम लोक आपले भुरग्यांक तुमी घालिनात, मॅक्झिमम तुमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी वचना. हें कित्याक घडटा तें जाणात तुमी, कोण जबाबदार हाका? अशें करून तांकां तयार केलें, तांकां जाणीव करून दिवन मागीर हें पब्लीक हें पळय तुगेलें सर्वीस गॅरंटी आनी तिणें कितें सांगलां मानसिकतेचो प्रश्न काडलो म्हणून सांगता. ती म्हणटा की फाटल्या नोव्हेंबराक म्हजे कडेन हांव ते हिंदूचेर आमचे हें काडटालो डिटेल्स. नोव्हेंबराक तिणें
एक हे सांगलें तांचे कडेन 265 सर्विसीस गॅरंटीन मेळटा हे सगळे टायम बाउंड ती म्हणटा 1.25 crore एप्लिकेशनां आशिल्लीं लास्ट नोव्हेंबर पर्यंत तातूंत 1.22 crore तांची क्लियर जाली 3rd नोव्हेंबरा प्रमाणे आनी तातूंत तांचे कडेन मेकॅनिझम अशें आसा की वेबसायटी वेल्यान मोबायला वेल्यान टेलिफोना वेल्यान पोस्टलाच्या वेल्यान तुमच्यान एक्सेस करूं जाता आनी मोस्ट ऑफ द टायम ती म्हणटा आतां मायंडसेट इतलो चेंज जालो आसा की खुबशे ऑफिसर टायमाच्या बिफोर द टायम दिल्लो आसा पळय ताच्या पयलीं ते तुका एक सांगू आय विल जस्ट इंटरप्ट यू देर आर पीपल who will want even before that guarantee. We know people who come and use us politicians. आयचे आयज पासपोर्ट दिवपा आयचे आयज एप्लिकेशन दिवपा आयचे आयज सो डोंट बी सरप्राइज and Goa everybody is wise enough. Service guarantee bill will not make a difference. People are already taking lot of their works even before service. पण हे सगळे न्ही जे तुमचे बाकीच्या लोकांचे I am happy. आमचे सोबत जर हुण भोवले आनी आमकां लेजिस्लेशन आय एम टेलिंग यू आय एम हॅपी. म्हाका एक गजाल सांग म्हाका एक गजाल लेजिस्लेटर म्हणटे तूं म्हणटा की लोकांचो दबाव आसता म्हण तूं एक गजाल मान्य करता की एक गजालीची प्रोसेस जावपाक समज 7 दीस लागतात ताका 1 म्हयनो लागपाक जायना पूण लोकांनी 2 दिसां भितर ते एक्सपेक्ट करचे न्ही. व्हॉट अबाउट दोज पीपल सांग सारकें मरे. सो यू विल इट बी ऑन एक सांगता आता एकच हे सर लोकांची मानसिकता बदलपाक जाय फक्त ब्युरोक्रेसीची. पण म्हजो महत्वाचो मुद्दो असो 30 मार्चाक दिगंबर बाबान फाटल्या सरकारान 30 मार्च 2011 हे बिल हाडलें कोणाकच लागणूक ना म्हणून ते बिल गेले सिलेक्ट कमिटी कडेन म्हणजे फ्रिजांत पडून आसा ते आता आमी एप्रिला पावले म्हणजे 2013 म्हणजे 2 वर्सां जाली एक्सपायर जालें. हय तें जालेंच पण आतां पळय आयलां तें सुद्दां मुख्यमंत्र्याचें उतर जें आसा तें आपूण मांडटा म्हणून फुडें कितें आतां केन्ना हें जावप. वी विल नॉट ऑपोजिट न्ही हांव म्हणटा केन्ना करप हें इम्प्लिमेंट जावप महत्वाचें न्ही. वी आर विथ द गव्हर्नमेंट ऑन दिस इशू. तुम्ही म्हणटा सरकारान हे बिल मांडलें की तुम्ही बिंदास सपोर्ट करतले. येस कम ऑन आय एम टेलिंग यू पुट मी ऑन रेकॉर्ड दॅट वी आर नॉट गोइंग टू ऑपोज इट. It will be passed unanimously. Yes, all. It will be passed unanimously. Yes. हे concrete assurance ते दितात. Concrete assurance दितो. Concrete assurance दितात. One second, we have not got that list. Yes. We will discuss it. And even if there is a list, we will not have a walkout. That I can assure you on this. And you will be stand with the government to get this bill. Yes, yes, yes. So या हाजेर आमी ही आयची भासा कितें concrete assuranceाचेर आयची भासा सोपयता कितें बरी गजाल सांगल्या. म्हाका दिसता अलेक्स आवाज खूब ओपनली उलयलो धरून आपल्या ओपोजिशन लिडरा बद्दल. सो एक गजाल ताणें सांगल्या की इतली बरी बिलाक आमी ओपोज करचे ना. पब्लीक सर्वीस गॅरंटी एक्ट युनॅनिमसली पास करून घेतल्या मुख्यमंत्र्यान मांडले की म्हणटात ते कन्स्ट्रक्टिव्ह ओपोजिशन म्हणून. सो प्रकाश आमकां बंद कर म्हणटा उडमाचे की रॉमकॉट आनी कितें ती पाडे उतर मातशें बंद कर म्हण सांगता आनी डिसंट लँग्वेज यूज कर म्हण सांगता. आनी प्रकाश अमान एक पुरायपणान पर्स्पेक्टिव्ह दिलो की हाव दीस बिल कॅन हेल्प आनी खंय तरी स्कीम आनी टॅक्स हांचे मदीं एक विशियस सर्कल तयार जाला तातूंत भितर सरकार सांपडलें तें बॅलन्स खंय तरी हालपाक लागलां. सो ह्या हाजेर आमी आयची भासाभास हांगा सोंपयतात. खूब बरे मुद्दे आयल्या तुमी दोगी जाण आयले आनी हे मुद्दे मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.